Sorvispora mukareya, takatin vasuya, totir kodo amche taro, nakawakaluya. Sorvispora mukareya, takatin vasuya, totir kodo amche taro, nakawakaluya. Akin bitung soglososa, raja hatandasa, utsus porvo, golkol glorie, tales goduralya. Sorvispora mukareya, takatin vasuya, totir kodo amche taro, nakawakaluya. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमची सवे आसो. मोगाळ भाव भयणीनो, आयचो सेवा धर्म जेजूचेर भावात धरूंक आमच्या जिविताची पावलां मारूंक आमकां उलो करता. सगलें आमचें जिवीत जेजूच्या हातान घालून आमकां चलोवन व्हर आनी आमच्या जिवितान आमी ताचो वावर करूंक आमच्या उतरां कुरण्यांतल्यान ताका परगटूंक ताका गवाय दिवंक ह्या मिसांत आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड आमी मागुया. आनी जायते आमच्या जिवितान जायते पावटी देवाचेर आमी भावात धरूंक ना. आमी ताचे आड गुणगुणल्याव, आमी दुबावल्याव, देवा आड आमी उलयल्याव, सगले आमच्या पातकांचो उगडास करून देवा लागीं आमी बोगसणे मागुया. हांव पातकी सत पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो न्याव सारून सांगता. मना चिंतून तोंडा अनुसारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत मागीर सदांच सांगवार बरें सगल्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या सोम्या प्रार्थुया. एमीसा भेटयता जोकी आनी आना डिमेलो हांच्या इतिहासा पासत देवान तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर शुभ आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागुया. जें कितें आमी मागूंक आयल्याव भाग्यवंत आतोनीचे मजतीन आमी सगली मागणी आमी देवा मुखार दवरुया.
सर्वेस्परा सासनाच्या देवा तुवें पाडोवाच्या बागयोंत आतोनीक कोऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरजे आकांताक आसलेल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळे आमच्या गरजांनी ताची मोजत आमकां मेळूं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेचे एकपणान जो जियेतान राजभर चलयता सासनाच्या ससना. आमेन. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. सेनाकेरिबान असिरियाच्या राजान हेजेकियाक आनीक एक फावट निरोप धाडले अशें म्हणून जुदाच्या राजाक हेजेकियाक अशें सांगात, तुजो देव जेरुजाल्याक असिरियाच्या राजाच्या हातान पडचें ना म्हूण तुका सांगता आनी तांचेर तूं पातयेताय. ह्या देवा तुका फोटोवंक दिवंक नाका. सगळ्या देशान असिरियाच्या राजान कितें केल्लें तें तूं जाणय. तांचो कसो विध्वास केल्लो तें तुवें आयकलाय. तूं एकलोच सुटलोय म्हूण रावताय. हेजेकियान निरोप्याच्या हातांतली चीट घेतली आनी ती वाचली. उपरांत तो सर्वेस्पराच्या मंदिरांत गेलो आनी सर्वेस्परा मुखार ताणें ही चीट उक्ती करून दवरली. हेजेकियान सर्वेस्परा मुखार हें मागणें केलें, दोलबारांच्या सर्वेस्परा, केरुबींच्या शिवासनार बसलेल्या इस्रायलाच्या देवा, संवसारांतल्यान सगळ्या राजाचो तूं एकलोच देव. तुवें सर्ग आनी पृथ्वी रचलाय. सर्वेस्परा, कान दिवन म्हजें आयक. सर्वेस्परा, तुजे दोळे उगोड आनी पळे. सेनाकेरिबाच्या उतरान आयक. जिव्या देवाक ओकबान करूंक ही चीट ताणें धाडल्या. सर्वेस्परा, सगळ्या राष्ट्रांचो असिरियाच्या राजांनी भस्म केल्लो तें खरें. तांच्या देवांक ताणें उजो लायलो, कित्याक हे देव न्हय पूण मनशांच्या हातांचो वाव, लाकूड आनी फातर, आनी देखून ताणें तांचो भस्म केलो. पूण आतां सर्वेस्परा आमच्या देवा, तांच्या हातांतली आमकां निवार आनी तूं एकलोच देव म्हूण पृथ्वीवेल्या सगळ्या राष्ट्रांक कळटलें. तेन्ना इजायासान आमोसाच्या पुतान हेजेकियाक सांगून धाडलें, सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें सांगता, सेनाकेरीब असिरियाच्या राजा विशीं तुवें मागणें केलां तें हांवें आयकलां. ताचेर आड सर्वेस्पर उलयता तें उतर हें, सियोनाची आंकवादू तुजी बेपरवा आनी मोस्कऱ्यो कोत्ता. जेरुजाल्याची धूव तुज्या फाटल्यान तोकली हालयता. जेरुजाल्यांतलो एक उरलोलो जोमो भायर सोदतलो. सियोन दोंगरार रावतल्या वायटव्यांतलो जोमो. दोलबाराचो सर्वेस्पर आपले व्हड प्रेम भाशेन हें सगळें कोत्तलो. देखून असिरियाच्या राजा विशीं सर्वेस्पर अशें सांगता, तो हे शारार प्रवेश करचो ना. ताचेर तो एक बाण सोडचो ना. दाल घालून तो विरोध करचो ना. तांचे भोंवतणी आडो घालचो ना. आयिल्ल्या तेच वाटेन तो परततलो. हे शारांत तो प्रवेश करचो ना. हें सांगता तो सर्वेस्पर. म्हज्या पासत आनी म्हज्या सेवका दाविदा पासत हांवें हें शार राखतलो आनी सांबाळटलो. तेच राती सर्वेस्पराचो दूत भायर सरलो आनी असिरियाच्या मैदानार 1,85,000 मनशांक ताणें मारून उडयले. सेनाकेरीब असिरियाचो राजा पडून घारा गेलो आनी निनिवेंत रावलो.
देवाचे उतोरे देवाचे बरोबकार हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. देव आपलें शार सदांकाल राखता. म्हणुया, देव आपलें शार सदांकाल राखता. सर्वेस्पोर कितलो व्हडतो, आमच्या देवाच्या शारान ताका मान फावो कितलो. ताच्या पवित्र पर्वत आपले सुंदर तोंगची वयर काडून दाखयता आपले प्रितुमेचो आनंद. जबाब, देव आपले शार सदांकाल राखता. सियोन पर्वत उतरचो खरो दोंगूर, व्हडट्या राजाचे शार, हांगा ताचे निवासस्थान कोटकोट्या मदें आपुणूच ताचो गोठ किल्लो म्हूण देवान दाखोवन दिलें. जबाब, देव आपलें शार सदांकाल राखता. तुजे मंदिरान देवा तुजो मोग आमी नियाळटाव. सगल्या मनशां मदें केदें व्हडतें नांव तुजें. तशेंच प्रितुमेचे शिमांक पावल्या किर्ती तुजी, नांव रूप तुजें. जबाब, देव आपलें शार सदांकाल राखता. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करून उबी रावया. सोमी म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाटलाव कोत्ता तो काळोखान चलचो ना, पूण ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माथ्यू पोरबणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिशांक म्हळें, पवित्र वस्तू काडून सुण्यांक घाली नाकात आनी तुमची मोतयां दुकरांच्या फुडें उडोवंक नाकात, कित्याक ती गोडयेक ती पांयां तोला मोस्तीत आनी परत तुमचे आंगार येवन तुमचे कुडेन कुडके करीत. म्हणटोच हेरांनी तुमकां केलोलें जाय तशेंच तुमीही तांकां करात. समृद्ध आनी प्रवादी म्हणजे हेंच. ओशीर दारोट्यांतल्यान भितर सरात, कित्याक घोट्टनांक पावयता तो दारवंटो रुंड आनी तो मार्ग विस्कोल, आनी तांतल्यान वेतात तो लोक पुस्कोल. जिविताक पावयता तो दारवंटो कितलोय म्हूण ओशीर, आनी तो मार्ग तितलो म्हूण कोटीन, आनी भोव थोड्यांक तो मेळटा. स्वामी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाकाणी तुका क्रिस्ता. बोगाड बाबा भयणीनो, आमच्या धर्माचो पयलो मानामेंत एकल्याच सर्वेस्वरा देवाक पोरनीपाट करून नमस्कार करचो आनी सगल्या काळजान ताचो मोग करचो. आमकां एकूच देव आसा. आमी झाडांक, जनावरांक, मुर्त्यांक आमी नमस्कार करिना. आमी जिव्या देवाक नमस्कार करता. आनी आयचो सेवादोर म्हणटा, तुजें आख्खें जिवीत देवाच्या हातान घाल, देवाचेर भावात दवर. आमी कांय बरें गीत गायता. वॉट अ फ्रेंड वी हॅव इन जीजस, ऑल आर सिन्स एंड ग्रीफ टू बेर. वॉट अ प्रिविलेज टू कॅरी एवरीथींग टू गॉड इन प्रेयर.
म्हणल्यार जेजू आमचो इश्ट आमचे आख्खें जिवीत आमची सगली मागणी आमी ताच्या हातान घालूंक जाय. आनी आयच्या पयल्या वाचपान अशेंच घडटा. सेनाकरीब हो एक आसिरियाचो राजा आनी इस्रायल पोरजेचें घट्टण केल्लें तांकां जिवेशी मारलोली. आनी आतां तो जुदा हांचें घट्टण करूंक वेता. जुदाचो राजा हिजकिया चिंता आपले सैनीक थोडेच आसात. हो सेनाकरीब राजा आपलें आप्रवण करून आमचें घट्टण करतलो. हांव आतां कितें करतलो? तो देवाक एक चीट बरयता. तेच भशेन म्हणटा म्हजे लागीं जावचें ना पूण हांव सगलें म्हजें जिवीत तुज्या हातान घालता. तूंच म्हाका राख आनी सांबाळ. हांव तुजेर भावात दवरतां. आनी असल्या वेळार कितें घडटा काय? सेनाकरीब आनी ताचे सैनीक रातच्या वेळार न्हिदलोले आसतना देव एका दुताक धाडटा आनी तांकां सगल्यांक जिवेशी मारता. असल्या वेळार हिजकिया आनी सगलो जुदाचो लोक साल्वार जाता. कारण ताणें आपलें आख्खें जिवीत देवाच्या हातान घातलोलें. मोगाळ बाबडीनो, जेन्ना खंय माद तेरेजान आपलो वावर सुरू केलो तिचे लागीं खंय फकत 5 रुपया आसले. आनी ती म्हणटा हांवें लोकां लागीं पयशे मागूंक नात पूण म्हजें आख्खें जिवीत देवाच्या हातान घालून हांवें हो वावर सुरू केलो. आनी लोकांनी खंय म्हजो वावर पळोवन जायते आनी दुडू फारीक केले, म्हाका दूड दिले. कारण ती म्हणटा हें सगलें देवाच्या आदारान म्हाका मेळ्ळें. कित्याक गॉड प्रोवायड्स, देव दिता. मनशा उदेशी देव दुसऱ्यांच्या आदाराक पावता. बागयोन जुजेबाज हाणें भारतांत जावं कानारा मंगळुरांत जायतो बरो वावर केलो. आनी जेन्ना खंय तो खंय मंगळुरांत वावर करतना खंय थंयसर जायते वायट स्वभावाचे मनीस आसले जे सोरो पियेताले, ड्रग्स घेताले, सिगार उडटाले. आनी असल्या मनशांक खंय तो सांगतालो तुमचें जिवीत बदलात, तुमी नवी मनशां जायात. आनी ह्या मनशांक खंय राग येतालो. आनी एका दिसाक खंय हे मनीस एक मांडणी काडटात जुदेवाजाक जिवेशी मारपाक. कोण पिडेंत आसा म्हूण सांगोन ताका खंय उंच दोंगरार व्हरतात. आनी असल्या वेळार खंय जुजेवाज भियेता पूण तांकां सांगता हांव मरचे आदीं म्हाका मागणें करूंक जाय, म्हज्या पातकांचें म्हाका भक्षणें मागूंक जाय. हे रानांत, हे काळोखी रानांत खंय तो दिमी घालता आनी मागणें करूंक सुरू करता. जंयसर मागणें करतालो काळोख आसलेलो थंयसर खंय उजवाड जाता. जे सुवातेर दिमी घातलोली थंयसर खंय 3 झऱ्यो फुट्टात आनी हे खंय मनीस शेवटून भायर पडटात. असल्या वेळार हे मनीस खंय परतून ताचेशें येतात आनी अशें म्हणटात आमी चूक केल्या, आमी आमचें जिवीत बदलूंक तयार आसात, तूं आमकां भोगोस. ह्या मरणाच्या वेळार जुजेवाजान आपलें आख्खें जिवीत देवाच्या हातान घातलें आनी देवान ताका साल्वार केलो. मोगाळ बावडीनो, आयच्या शिव वर्तमान आमी आयकलां जेतून म्हणटा जर तर तुका जिवितान बरें जाय तुवें बरें करूंक जाय. जिवितान वायट केल्यार वायटूय तुजेर परतून येता. बोथ द थिंग्स रेसिप्रोकेट, बरेंय परतून येता वायटूय परतून येता. आनी शेवटाक तो म्हणटा जर तर तुका सासणीक जिवीत जाय रून वाटेन न्हय पूण ओशीर वाटेन आमी वचूंक जाय. आनी ओशीर वाट म्हणल्यार कितें काय? तुज्या दुस्मानाक बोगसूंक, दुस्मानाचो मोग करूंक, गरजेवताक आदार दिवंक. जेन्ना आमी असले वाटेर चलता आमकां सासणीक जिवीत मेळटा. जेजू म्हणटालो जी कोण देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात ती म्हजी भावा भयणां, तांकां सासणीक जिवीत मेळटलें. ती आपलें घर कोडपार बांदतात. मोगाळ बाबडीनो, जर तर म्हाका जिवितान बरें जाय आमी बरें करुया. जिवितान जर तुका सासणीक जिवीत जाय दुस्मानाचो मोग कर, दुस्मानाक बोगोस, नवे जिविताची पावलां मार. तर हेंच करूंक मोगाळ बाबडीनो आमच्या जिवितान देवाचो आदार मागतना सगल्या वेळार सगले सुवातेर आमचें जिवीत देवाच्या हातान घालून ताकाच आमी म्हणुया तूं म्हजें जिवीत चलय, दुसऱ्यांक बोगसूंक तूं म्हाका आदार दी. तर हीच कृपा हे मिसांत आमकां मागुया.
सगळी उबी रावया. ह्या वेळार आमची मागणी आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी देवान दिलोलें कार्य काळजीदारपणान फुडें व्हरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. बापा आमची मागणी आयकून घे. बापा आमची मागणी आयकून घे. आमच्या जिवितांत कश्ट दूख येतात तेन्ना देव आमच्या सांगाता आसा हें सोत आमी वळखून घेवंक आनी काळजीदारपणान आमच्या आडकोळींक फुडो करूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. बापा आमची मागणी आयकून घे. बापा आमची मागणी आयकून घे. ह्या मिसा बलिदानांत आपले इतेसांव भेटयतल्या जोआकी आनी आनंद मेलो हांचेर बागीवंत आंतोनीचे विनवणेन बापान आपलो सुबाम आशिर्वाद घालूं म्हूण तांचे खातीर मागुया. बापा आमची मागणी आयकून घे. बापा आमची मागणी आयकून घे. ओगेपणान तुमच्यो गरजो तुमच्यो मागणी देवा मुखार दवरात. बो मोगाळ बापा, दयेनी आमची मागणी आयकून घे. सगल्या वेळार सगले स्वाथेर आमी तुजेरूच भावात धरूंक आमच्या जिविताची पावलां मारूंक तूं आमकां आदार दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. गाना तयारीच्या वेळार आमी गायन करूया. C8 पेज 31. बापाक मना गोड गोड वायलो, सायकाळजाची कोरी मोकळी. ताका नाका बलिदाना, सायपेल्याची दया प्रिती. मोगाळ बापा मोगाळ बापा, मानून तूं घे. मानून तूं घे. मोगान केली पेटवणी. मोगाळ बापा मोगाळ बापा, मानून तूं घे. मानून तूं घे. मोगान केली पेटवणी. बापाक माना भांगर रुपे, साय प्रेती मोग वाडयलोलो. ताका नाका पयशांनी मान, साय दुबल्याचो केल्लो हुस्को. मोगाळ बापा मोगाळ बापा, मानून तूं घे. मानून तूं घे. मोगान केली पेटवणी. मोगाळ बापा मोगाळ बापा, मानून तूं घे. मानून तूं घे. मोगान केली पेटवणी. मोशा भावा भयणीनो, मोशान तुमचे बलिदान सोर पदवीदा देव बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्य सभेच्या दावा
सर्वेस्पर मारून घेवं. सोर पदवेदार आणि बो वर्त्या देवा, तुझ्या भाग्यवंताच्या उगडासाक योद समोरपून तुझे तोरपण आमी ओळखून घेताव आनी तुजे मुखार सरपटून तुका उलो मारताव. आमच्या गुवड्या काल तुज्या मोगान जिवन सासनाची सोडवण सोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर खाडी आनी सोर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो खायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ गुणाच्या दादल्याक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळांत तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ करताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक ताच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दिता निरंतरी. देखून सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायताव. Sorgi tuka soy 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 soy. Sorves poraci nami yetat taka soy. Sorgi tuka soy 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 soy. बापा, करोस्त पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक करारचें रगत. पातकाचें भक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut borgotuja. Somia Jezu, tuže moronami somorowka. Somia Jezu, tuže ponor život pod Gorgota. Somia Jezu, tuža jenia, ami बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करताव आनी हो जिविताचो उडो आनी इसवणीची कास तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासताव आनी जेजूची करून रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव.
सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सोबेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागियोन बाप्पा फिलिप नेरी आमच्या गोडी बाप्पा सिमियांव फेर्नांदीस आमच्या आदारी गोडी बाप्पा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिखा प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणाची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरसोडीत मुखामळ पडोवंक फावो कर आमा सोमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागताव आंकुवार मारी देवाची माई सांगाती तिचो पोती बागिवंत सुजे बागिवंत आतोन बागिवंत धर्मदुता आनी सोर काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन आमी सगळीं दीर घेवन म्हणुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राय आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक मुक्षितांव तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशेन होत्रेक थाव तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक रासोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनात सोमिया जेजू क्रिस्ता तुझ्या धर्मदुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातक्याचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावात्याचे दिस्त घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजभर चलयता सासनाच्या सासना सोमियाची शांती सदां काल तुमचे सोबी आसूं तुमचे सोबी आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटिले आमची काकलूत कर देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटिले आमची काकलूत कर देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटिले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान सगळीं आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका खबरना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली आमी सगळीं उबीच रावची पवित्र कुमन्या फकत कातोलीक पवित्र सभेन बावतीस घेतला तांकांच The Holy Communion is reserved only for those who are baptized in the Catholic Church and for those who remain in communion with the Catholic Church. If any non-Catholics are present and those who do not believe in God, please do not come forward with your open palms to receive the sacred body of Christ. कुमिन्याच्या वेळार आमी गायन करूया D7 पेज 50
नाशिल्लो ताचो मायमोग विकले नाशिल्लो मायमोग ताचो मोग विकले नाशिल्लो मोगनांतलो जीवन जालो पुरी पूण कोजार सापलो या पास्काचे ते जेवण कोराराचे ते जेवण ताचो मायमोग विकले नाशिल्लो मायमोग ताचो मायमोग विकले नाशिल्लो मायमोग ताचो मायमोग विकले नाशिल्लो मायमोग ताचो मोग विकले नाशिल्लो ताचो मायमोग विकले नाशिल्लो ताचो मायमोग विकले नाशिल्लो ताचो मायमोग विकले नाशिल्लो मायमोग ताचो मोग विकले नाशिल्लो जेसूच्या पास्काक वाडलो कोरारान बापूर बरो ह्या मेजाच्या बागेल्या ह्या जेवणाच्या वाटेल्या ताचो मायमोग विकले नाशिल्लो ताचो मायमोग विकले नाशिल्लो ताचो मायमोग विकले नाशिल्लो मायमोग ताचो मोग विकले नाशिल्लो प्रार्थूया. स्वर्गीच्या बापा, भागिवंत आंतोनीन तुजी आनी तुजे पवित्र सभेची विस्वाशीपणान सेवा केल्ले खातीर सासणीक संतोषाचो मुकूट तुका फावो जालो. आमी आतां शिवलोल्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या बोडान ताच्या पावलांनी चलून तुजी आनी आमच्या भावा भयणाची मोगान चाकरी करूंक आनी शेवटी ताच्या सांगाताक सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत आंतोनीची विनवणी मागूंक मागणे. भाग्यवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विनवणेन देवान केलोली विस्मिता आयकून व्हडा बरवशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दोयाल नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपणी मागता. नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा, नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या धर्मदुता. कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ, बोर म्हजें मन जाणवायेन, पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कुरण्यांनी देवाचें उतर पुरगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे हुशीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंती बरीत काळीज तुका उक्तें करता.
आनी तुजे वेंगेन आयलोलो तोच बाळूक जेजू तुजे विनवणेन म्हाका भक्षण दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आज बाळगिता आनी बोरवशान रावता. भाग्यवंत आदोन दुखेस्ताच्या बुजवणदारा तुजी दोयाळ नदर म्हशीर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपदरे म्हजे हुस्के आनी कोती म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडे. तुजे वेंगेन आसलेल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळून घे म्हाका उपकार म्हज्या हुस्क्यांक कोंदितलो म्हाका निवार. तुका जाय तें हे वेळार देवा लागीं माग. ओसोऱ्यांच्या भाग्यवंत आंतोन तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणोनाय पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तो तुजे पदवेदार मजतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मोणाय आनी कणवणाय, तोणाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोतेन जेजू सारकेले बरे गूण ते जावंक निर्मी आनी ताच्या हातान घातलेल्या हिणाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलूंक तांचे खातीर तूं तमन आसतना विनोदी कोर. आमेन. Sleep.